मादय संकटात आयल्या। पर्यावरण मोगी झुजामाळार देवल्यात। फुडारी आवय आवय म्हणत आवयचो मोग दाखोवपाक लागल्यात। साखळे मेघासभा जावपाची आसली, पूण बाजाराचे सादे निमित्त दिवन पालिकेन दिल्ली परवानगी न्हयकारली। ताजेकय फुडें वचून साखळे भाजपान पालिकेची तळी उखलून धरल्या। पालिकेचो नगरसेवक सांगता, मादय बचाव खातीर साखळे मिटिंगेक परवानगी मागप्यान खंय मिटिंग ओपिनियन पोलाची अशें सांगिल्ले, पूण ही व्हडली सभा हे उपरांत कळ्ळे। बाजाराचो दीस आशिल्ल्यान येरादारेक आडखळी येतल्यो। नगरसेवकांक आदींच सांगिल्ले जाल्यार खंय ते गांवा भायर बरी पर्यायी सुवात दाखोवपाचे। दोतोरान प्रेशर हाडलो, डॉक्टरान मुख्यमंत्र्यान प्रेशर, सरकारान प्रेशर हाडलो आनी हे कॅन्सल केलें। पण वस्तुस्थिती अशी आसा की ते कॅन्सल करच्या फाटल्यान एक्चुअली मागताना मागली परमिशन ओपिनियन पोल सेलिब्रेशन आनी संख्याक बी सांगली 1000चे सकयल येतले। हे जालें तेणें ताका परमिशन दिलें आनी विथ कंडिशन की आपल्याक ट्राफिकचे जर हे येवंक ना तुमच्या 3 दिसां भितर जाल्यार आपूण रिवॉक करतलो। पण हे जालें प्रत्यक्ष थंय आमकां अशें दिसून येयलें की मागला तेंच्यांनी सेलिब्रेशना खातीर, पण हे एडवर्टायज करतात भायर सबंद गांवांत पेपराचेर एडवर्टायज येयली की म्हादयच्या प्रकरणांत आंदोलन मोठें मास मिटींग अरेंज करपाचें। आतां हो सगळो प्रकार आयकल्या नंतर वेपाऱ्याकूय तेजे धास्की बसली, कारण आमी हेच्या पयलीं अनुभव घेतला। एकदम 10-20 हजार जर लोक सांखळेन येयले आनी त्या दिसा बाजार आसा आनी बाजाराच्या हेतून आदींच पयलीं आमच्या बाजाराक कंजेशन आहा, तो स्वता कॉन्सुलर CP सांगता की सगळे वेवस्थीत बसले, तरी सुद्दां गाडयो पार्क करपाक प्रॉब्लेम येताच आसा, आनी तितको जागो आमकां पार्किंगाक ना। आनी ह्यो इतके जर लोक येयले, सादारण 500 सुद्दां गाडयो येयल्यो बाजारात मार्केटात, जाल्यार सबंद ट्राफीक जाम जाल्या शिवाय रावची ना। हे कोणीय सांगतलो की सांखळेच्या बाजारात जर 500 गाडयो वांगडा येयल्यो हे अभाव आसतल्यो, इतक्यो गोंयाभरच्यो गाडयो येतल्यो आनी त्याच्यामुळे तो ग्राउंड प्रत्यक्ष मार्केटान असल्या कारणान हे कंजेशन स्वाभाविक आसता। एरिया ल्हान आसा, गल्ल्यो कश्यो आमच्यो बारीक बारीक रस्ते आसा, त्याच्यामुळे व्हडलो प्रॉब्लेम हो आमकां दिशाभूल करता। आमचो CP प्रत्यक्ष तेणें कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना कॉन्सलरांक, ना बाजारांतल्या मार्केटल्या लोकांक, ना ते वेपारी संघटनेक। स्वता वन मॅन शो करून तेणें ते केलें। जर आमकां जालें जाल्यार आमी ताका परवे एक वेवस्थाय सांगतले ते गांवा भायर कितकोसो जागो पडलेलो आसा, तो 1 किलोमिटरच्या भितर खंय बी जागो आसा भरपूर, त्या ग्रावंडाचेर तेणें केदोय मास मिटींग घेवं येता, कितकी 20,000ची घे 25,000ची घे, आमकां कांयच तेजें पडलेलें ना। पण हो जो नुसतो बेश्टो डॉक्टराचेर टिका करता हे आमकां बरें दिसना। हे त्याच्या चुकीमुळे ह्यो गोश्टी घडल्या, तेंच्यांनी ते सांगलें कोण तरी आदित्य भंडे म्हणून हेणें थंय एप्लिकेशन दिलें की आमकां सेलिब्रेशन ओपिनियन पोल सेलिब्रेशन करपाक परमिशन दिवचें आनी अवघे लोक येतले म्हणून। हेजे आदाराचेर तांकां परमिशन दितलें, म्हणून ते तेजेर उरले ना, तेंच्यांनी मास मिटींग आनी वेगळोच विशय केलो म्हणून रिवॉक केलें। आवयचो म्हटल्यार मादयचो मोग उक्तायतना दयानंद बोरयेकारान इतली तयारी दवरल्या की सोमार सोडून आनी खंयच्याय दिसा ते सभा घेता आसतीत जाल्यार खंय तो स्वता तांचे बरोबर सभेक बसतलो। आयकात दयानंदाचो मादय मोग। पण जेन्ना ते सांगता COन NOC रिवर्क केली म्हणून, पण COन तेजेर तांकां पॉयंट घालून दिल्ले, समजा जर कोणाचो प्रॉब्लेम येईल जाल्यार आमी ती रिवर्क करतली म्हणून, आनी ती मिटींग येयना जी NOC दिवंक जाय, कितें ग्राउंड बुकींग करूंक जाय जावं हॉल बुकींग करूंक जाय, ही आमची मिटींग केन्ना येयना। हे COचें काम। तेजेर कोणी दबाव घातलो, सरकारान दबाव घातलो जावं CMन दबाव घातलो अशें कांयच ना। तुमी हो सोमा सोडून केन्नाय हे आमचोय सपोर्ट आसा, आमी येता। तुमी मिटींग घेता जाल्यार आमी आसा, आमकां म्हादय जाय। आमी अशें न्हू की म्हादय विशीं आमी कसलें राजकारण करिना, आमी बसूंक तयार आसा, आमकांय जाय। पण खंय तरी एक टिका करूं नाका की सरकारान अशें केलें म्हणून, सरकारान खंयच तेजेर दबाव घालूंक ना। हे COचें काम। COक एक गव्हर्मेंटान हाडून बसयला, पण CO जो आपणाक कितें बरें दिसता, जे कायद्यान कितें आसा तेंच तो करता। जेन्ना बाजारकारांची तिकडे NOC गेली तेन्ना तेकाय दिसलें 400-500 जर गाडयो येयल्यो जाल्यार त्यो दवरतलो खंय, दवरूंक जागो ना, आनी सबंद बाजाराची वाट लागतली म्हणून तेणी ते केलें। तांकां घेवपाचें आसा, सोमा सोडून केन्नाय हे आमी हजर आसा, आमी बसूंक तयार आसा, आमकांय म्हादय जाय। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।